इस्लामपुर की वास्ते एक अच्छी बात है कि हमारा आमदार दाजी के इनिशिएटिव से कुछ हो रहा है म्हणल्यार अजून मेरेन थिंगा जावंक नासला सगळे फोडून दवरला आनी आतां हिंगासरूय जाता बायणां वाटा आतां केन्ना खणटले खबर ना पूण रस्तो करता ते तेंच्यांनी दवरपा जाय थोडे दीस तरी चलपा जाय हे रोखडे रस्तो बंद करता आनी मागीर ते खणून उडयता पूण इस्लामपूर इज गुड थिंग इस्लामपुरा रोड नासलो आजून वॉर्ड नंबर 12 जे हॉट मिक्सिंगाचे शुभारंभ जाल्ल्या ही तर सुरवात आसा कित्याक आमच्या नशिबान एक बरो आमदार मेळ्ळो आसा बरो कावन्सिलर मेळ्ळो डी फॉर दाजी डी फॉर दीपक आनी डी फॉर डेव्हलपमेंट ही तर सुरवात आसा अशी दिसता म्हाका हेज्या फुडें अशें बरेंच काम जे आसा आमचें पेंडींग आसा किंवा न्यू वर्क आसा ते खूबच म्हटल्यार आमकां बेगीन आमकां मेळटलें अशें दिसता पावर हावजाचो प्रोजेक्ट आसा तोय बेगीन आमकां मेळटलो आनी मेन म्हणल्यार तो आमचो इस्लामपूर रोड आसा पळय तो आयज पर्यंत कोणें चिंतूं नाशिल्लो तो आमच्या आयज दाजी बाईन तो हातीन घेतलो आसा ते डांबरीकरणाचे वॉर्ड नंबर 12 जे काम सुरू केलां आमदारान बाबदाजी सालकरान खरी बरी गोश्ट आसा आनी तशेंच दिपकान सांगलें की माता स्कुलान जी भुरगीं शिकता तो रस्तो जो व्हेरी बॅड कंडिशन आसलो तोय आमदार घेतला पण ह्या फावटी अशें जालां कित्याक बाबा आमी प्रत्येक जे खंय कोण पावून नासलो ते रस्ते करपाक आमदार पावलेलो आसा तुमकां खबर आसा सायडीक माती आसता तोय थेटरूय खंय तरी डांबरीकरण घेवन तेंय खंय तरी बंद जावपाचें म्हणल्यार बरें उदरगतीचें पावल जें वास्को शहरान चल्लां अशें आनीक 2-3 वर्सांन तुमकां पूर्ण वास्को एक सुंदर वास्को दिसतलें हांव मना काळजांतसून देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें ह्या वॉर्डाचो कावन्सिलर आसल्या कारणान हांव आमच्या आमदाराचे मनानसून देव बरें करूं म्हणटा की ह्या वॉर्डान डेव्हलपमेंट कंटिन्यू जायत आसा आयज जे हॉटमिक्स जाता ते मेजर हॉटमिक्स म्हणटा पळय ते इस्लामपूर खरोखरच थंय गरज आसलेली आमी मेन रोडाचे हॉटमिक्स ऑलमोस्ट करीत आसता पूण जेन्ना इंटिरियर रोड हॉटमिक्स करता पळय ते खरें पळोवपाचें आसता तें लोकांक हो त्रास जाता पळय तो आयज इस्लामपूर जेन्ना वयता पळय तो खूब वर्सां जालीं तेंप जालें ते हॉटमिक्स जावंक ना ते आयज हॉटमिक्स जाता त्याच्या भायर जो आमी माता स्कुला कडेन आयज इतली माणकुली भुरगीं त्या तुमी पळयला आसतलो इतलो बॅड कंडिशन आसलो तो तेजे नदरेन येयलो आनी तो तेणी हॉटमिक्स करपाक थरयलो आनी तोय म्हाज्याच वॉर्डान पडटा आनी तो तेणी हॉटमिक्स करपाक थरयलो आनी तो केला इतलेंच न्हू जाल्यार आमी जातात पळयता की जेन्ना एक्सिडंट जावपाक कारण कितें आसता जेन्ना रोड आनी रोडाचो फुटपाथा मदीं रोड शोल्डर आसता तातूंत माती भरता आनी ती माती रस्त्यार येता आनी खंय तरी स्कीड जावन गाडयो पडटा आनी ही जे हांगा कॉलेज आसल्या कारणान हांगा तसले खूब केसीस जावंक शकता भुरगीं येता वयता आनी ह्या डेव्हलपमेंट वर्कान रोड हॉटमिक्सूच न्हू जाल्यार जो रोड शोल्डर आहा पळय ते सुद्दां आमी हें केल्लेलें आसा म्हणजे आमी ताका बेथो घातलेलो आसा आनी जे माती उरता ती कांय उरना 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी हॉट मिक्सिंग म्हणजे फ्रॉम सारखे अंबाबाई टेम्पलाचें जंक्शन आसा टील कामत गॅरेज हो आमी स्ट्रेच घेतला तातूंत भितर इस्लामपूर वयर थोडो स्ट्रेच घेतला आनी स्कुला कडेन आमी पळयला की तो रस्तो खूब पिड्ड्यार जाल्लो माता हायर सेकंडरी कडेन स्कुला कडेन भुरग्यांक वता आसतना पासून खूब त्रास जातालो सो तो एक स्ट्रेच घेतला सो अशें करून हे 4 स्ट्रेच आज कंप्लीट जातले अरावंड 90 लॅक्साचो प्रोजेक्ट आसा आनी रस्तो मातसो पिड्ड्यार जाल्लो 3 वर्सां खूब वर्सां जालीं आतां सो तो एक करपाक येतला आनी अशेंच करून वास्कोतले जे मेन रोड्स आसात ते बी सगळे ऑलमोस्ट हॉटमिक्स